म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जॉन बाप्तिस्ताच्या जिवितान आमी कितें पळयलां, तो कितें म्हणो, तो वाडत वचूंक जाय, हांव उणो जायत वचूंक जाय. आनी आमी कितें पळयता, ताका कसो काडून उडयतात. पातकाक लागून ताका मरण सोंसचें पडलें. तो कोण पातकी आसलेलो ना, तो पातका विरूद्ध उलयतालो. पातक तो नपयत करून लोकांक शिडकायतालो, पोत्तून जिवीत बदलात आनी तुमचें जिवीत सारकें करात म्हणून. पूण तांकां तें नाका आसलेलें. पातकाक ती आडावन दवरताली आनी पातकाच्या फोर्सार जीं कोण निश्कलंक आसा तांकां काडून उडोवंक ती वावुरताली. हे भाशेन ह्या संवसारांत घडटा. पूण जेजू आमकां घोटाय दिता. जेजू सोबें आमचें जिवीत मरोंक पर्यंत आमी तयार जावंक जाय. आनी मोत्ताणा पर्यंत आमकां भिरांत आसचें ना, कित्याक आमी दुसऱ्यांच्या सालबोसां पासत जेजू सोबें वावुरता. जेजू आमचे सोबें वावुरता. ह्या सगळ्या सांत भक्तांनी आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांच्या सालबोसां पासत वारयलें. आनी दर दिसा आमकां ही संदी मेळटा. जेजूच्या एकवटान सगळीं आमची चिंतनां भावना दवरया, कसलीय जावं ती, आनी भितरल्यान स्वतंत्र रावया. ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत चलोवंक ताका आमी सगळो एकवटून रावया. आनी दुसरीं जीं आपलें जिवीत कशेय भाशेन जियेतात, तांची उतरां चाल सगळ्यो कोरण्यो जेजू सोबें दवरया. आमच्यान ताका बदलूंक जावचें ना. ती हे भाशेन आमचे वयर आक्रमण करतली. पूण आमी जेजूच्या एकवटान तांचे पयलीं उतरां चाल दवरया आनी कितें म्हणूंक जाय तें आमकां मागीर जेजू सुचयतलो. ते परनी आमी तांकां जोडून घेवपाक, तांकां तातूंतली भायर काडपाक आमी वावरूंक जाय. आनी हे परी तांच्या सालवसां पासत आमचो जीव दिवंक पर्यंत तयार जावंक जाय. तर हे परी ही कृपा आमकां मेळच्याक ह्या मिसांतल्यान मागया. सगळीं जाण आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान आमी रावया. कितेंच भितर आमी दवरचें न्हय, कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही, पूण भितरल्यान स्वतंत्रपणी जेजू जो आमचे सोबें आसा ताकाच एकवटान आमचें जिवीत सारया.